प्रितीच्या भावान भयणो, आमी एक केड पळयल्या, बनाना ट्री. आनी ही केड जेन्ना फळ दिता तेन्ना ताका केळीं जातात. आनी ती केळीं पिकता आसतना ती केळीचें झाड मरोंक लागता, म्हणजे ताची पानां बावूंक लागतात, सुकूंक लागतात. आनी जेन्ना ही आमी केळीं काडटात तेन्ना ती केळूय कातरूंक जाय, नाजाल्यार ही केळ दुसऱ्या रोंपी येतात तांकां वाडूंक दिवची ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तीं आपलो जीव इबाड करतात, आनी जो कोण संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपल्या जीव ससनाच्या ससना जिविताक सांबाळटा. मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा आमच्या जिविताचो द्वेश करूंक जाय तेन्ना आमी चिंतूंक फावना की तो आमकां खऱ्यांनीच मरोंक आपयता म्हणून. हातूंतल्यान तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या वायटव्या जिविताचें मरण करूंक जाय. आमचें वायटवें जिवीत जें आसा, आमचे वायटव्या जिवितान जियेतात तें आमी काडून उडोवंक जाय. तें आमी तरी काडना जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत बरेंपण केन्नाच हाडूंक पावची नात. आमच्या मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत जें रागाचें जिवीत, जें दुसऱ्यांचें नाटकांचें जिवीत, दुसऱ्यांची आदाराक पावना जावचें तसलें जिवीत आमी तरी काडून उडयलें, ह्या जिविताक आमी मरूंक पावलीं जाल्यारूच आमचें जिवीत बरेपणाचें जातलें. आमी आमच्या जिवितांत एक मोगाचीं भुरगीं, जे देवाचीं भुरगीं जातलीं, एक काल्तिकायेचीं मनशां आमी जातलीं, एक आदाराक पावपाचीं मनशां आमी जातलीं. हेच परीन आमच्या जेजूनय आमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा. आमचो जेजू क्रिस्तान आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी आमकां सगल्यांक सोडवून हाडल्या. हें करिना जाल्यार आमकां ही सोडवण फावो जावची नासली. देखून आमच्या जेजून आमकां एक ताच्या जिवितांतल्यान उदाहरण दिल्लें आसा. आयज आमी आयकलां सुरवातेच्या उतरांनी फादरान सान लॉरेन्साची खबर सांगल्या. तोय जेजूचो एक गोवाय. जेजूच्या मोगानूच तो मरोंक भिवूंक ना. आयज हो शुभ वर्तमान आमकां आपयता जावन एकल्याक आमच्या जिवितांत जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आपोवणें आसा. आमी तें आपोवणें जिवूंक वावरुया आनी भावार्थाचेर उप्रासलेले पिड्यापिडेक तीरपणान आमी फुडो करुया आनी क्रिस्ताचे खोरे पाटलावदार जावंक आमी वावरुया.